पंचामृता राइस प्रेजेंट जरा हटके सीजन 2। पंचामृत प्रेजेंट्स फोर्टिफाइड राइस, संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन की पहचान। नमस्कार, आमच्या समस्त पळोवप्यांक नव्या वर्साची खूप खूप परबी। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हॅपी न्यू इयर। नव्या वर्साचो हो पयलोच दीस आणि ह्या पहिल्या दिसा हेच मागता की तुमचे तोंडाचेर आशिल्ले हे स्मित हास्य वर्सभर असेच आसचे। आमचो सदांच प्रयत्न आसता की आमच्या सगळ्यांच्या बायलांच्या मदीं आणि आमच्या पळोवप्यांच्या मदीं सदांच एक बरें उमेदीचें वातावरण आसचें आणि तांकांय प्रत्येक कसलें काम करपा खातीर एक उमेद येवची। हीच उमेद घेवन आमी प्रत्येक वाठारांत वता आणि ही उमेद पसरवपाचो प्रयत्न करतात। पंचामृता बासमती रायस प्रेजेंट जरा हटकेच्या आजच्या भागान आमी आयल्या अगरवाडा हांगासर आशिल्ल्या श्री देवी सातेरी देवळाच्या मंडपान आजचो भाग आमी खेळटली। चला तर श्री सातेरी देवीक नमन करून आजच्या या नव्या वर्साची सुरवात करूया। नव्या वर्साची हीच उमेद घेऊन खेळूया आजचो भाग। पळयत रावात पंचामृता बासमती रायस प्रेजेंट जरा हटके। नमस्कार, हांव गौरेश भगई। आयज आमी हांगासर सगळी जमलेली आसा ते जरा हटके हो प्रुडंट मिडियाचो कार्यक्रम महिलांक खातीर आसा, आयोजन केलेलो आसा आणि आयज हांगासर सगळ्या महिलांचे हांव स्वागत करता। तसेच आयज हांगासर आमच्या मदीं आसा सारिका शिरोडकर, जी ह्या कार्यक्रमाची होस्ट आसा। ती असले खूप कार्यक्रम म्हणजे त्यांनी वेगवेगळ्या जाग्याचेर ह्या महिलांक खातीर घेतलेले आसा आणि महिलांक त्यांनी खूप अशी संधी दिला स्टेजीचेर येवपा खातीर आणि ह्या कार्यक्रमांनी असो भाग घेवपाचो। हांव ह्या सगळ्या ग्रामस्थांच्या वतीन हांगासर तेंचे स्वागत करता। हांव प्रेरणा भगई एका विनंती करता की त्यांनी तेका पुष्पगुच्छ दिवन स्वागत करचें। तसेच आयज हांगासर पंचामृत हे स्टॉल घातलेले आसा, जे तुमकां हांगासर डिस्काउंट रेटीन तेंचे आयटम हांगासर अवेलेबल आसा। ते पंचामृताचे मॅनेजर सिद्धू हांगासर अवेलेबल आसा, सो हांव तेंचे हांगा स्वागत करता। तसेच हे कार्यक्रमाचे प्रोड्युसर ऋषिकेश ते हांगासर आमच्या मदीं आयज आसा, हांव तेंचे हांगा स्वागत करता। सगळ्यांचे स्वागत जाल्लेले आसा। म्हाका अशी आशा आसा की हे कार्यक्रमान तुमी सगळीं जाण एन्जॉय करतली, बरी हसत खेळत हो कार्यक्रम पार पडटली आणि बरी मजेन आयचो सान आसा जी बरी मजेन वयतली। पंचामृता बासमती रायस प्रेजेंट जरा हटकेच्या आजच्या भागात तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार। नव्या वर्साचो आजचो पयलो दीस आणि ह्या दिसा सगळ्यांक शुभेच्छा दीत आमी आजच्या कार्यक्रमाक सुरवात करता। आमचो पयलो रावंड फुगोट्यांचो रावंड आणि नव्या वर्साच्या निमतान ह्योच फुगोट्यो आमी बऱ्या नेटान फोडुया आणि आपोवया आमच्या 5 स्पर्धकांक जी खेळटली आमचो पयलो रावंड। फुगोट्या रावंडाची आमची 5 स्पर्धक तयार आसा आजचो पयलो रावंड खेळपाक। पण ताच्या पयलीं तांची ओळख करून घेवया आणि तांच्या बद्दल चड जाणून घेवया। नाव सांगा। माझे नाव रंजिता नायक। कितें करता? हांव गृहिणी। कितें करपाक आवडटा? हॉबीज कितें? म्हाका शेती करपाक आवडटा। लायता कितें? शेत बी शेत लायता, पोरसूं लायता, सगळें लायता। अरे वा, कितें लायता? कितें लायता? मिरची लायता, भात लायता, सगळें लायता। ओके, पण आधीपासून आवड आशिल्ली? हां, पयलीपासून करताली। आणि त्याच्या व्यतिरिक्त कितें करपाक आवडटा? आणि हांव भाजी बी सगळें पदां बी म्हणटा, डान्स बी करता? डान्स ना, पदां म्हणटा ना ना। बरें, नवे वर्स लागीं पावले काय ना? अशें आमी खूबदां अशें म्हणटात न्ही, आमकां हें करपाक जाय, आमी 1 तारखेच्यान हें करतली, आमी तें करतली। अशें तुमी कितें चिंतता करपाक जाय? कशें रेजोल्युशन्स आसा तुमचे कितें तरी? ना, हांव तशी चिंतिना। पण कशें सुरवात करता नव्या वर्साची? कितें स्पेशल कितें आसता? घरान कितें करता? घरान अशें कितें करता? माझे नाव रेश्मा नागवेकर। हांव एक सर्विस करता, गव्हर्नमेंट सर्वंट। अरे वा। आणि हॉबीज कितें?
हॉबीज म्हणजे सगळं जाता ऑलराउंडर. ऑलराउंडर. अरे वा. कितेंय करपाक आवडटा अशें कांय ना की हे करचें ना तें करचें ना, सगळें करपाचें. ओके. बरं तुझे रेजोल्युशन कितें आसा नव्या वर्साचे? कितें चिंतला, कितें करतले, कशें कितें करचें ना, कशें कितें वर्सभर आमी खूब कितें कितें चिंतता, हें करतली तें करतली, कांयच जायना वर्साचे पयलीं आनी मागीर आमी चला मागीर करुया, फुडल्या म्हयन्यान करुया, फुडल्या म्हयन्यान. पण अशें म्हणजे केन्नाच आमी चिंतता तें जायना. पण तुमी अशें चिंतता कितें हें करतली तें करतली अशें आसा तुमचें? खुबशें कितें अशें आसा करपाचें की सगळ्या मदीं सगळे बायलां जेन्ना कितेंय प्रोग्राम करतात तेंच्या वांगडा पार्टिसिपेट करपाचें, गांवाचें नांव वयर काडपाचें आनी सगळ्या बायलांक चान्स दिवपाचो. कित्याक सगळीं बायलां फाटीं रावता, म्हाका लज दिसता काम करपाक, कितें उलयतले कितें करतले, ताका लागून तांकां प्रोत्साहीत करपाचें, आपुणूय उलोवपाचें आनी तांकां उलोवपाक चान्स दिवपाचो. खरेंच खूब सुंदर रेजोल्युशन आसा ताजो. माझे नाव शुभांगी राऊत. सांग शुभांगी, कितें करता? टेलर. टेलर. अरे वा. आणि कितें करता? शॉप आसा की घरा कडेच शिवता. माझे नाव सुलक्षणा दामाजी. सांग. ते घराचेच काम करता. घरातलेच काम? घरातले. जेवण बरें करता? जेवण करता, घरांक आवडटा ते. तुका कितें आवडटा तें करिना? म्हाका आवडटा ते, घरातल्यांक आवडटा तशें सारं. नाटकांनी बी केन्ना काम केला? तुवें केला? केला. ती सांगपाक तयार ना, पण हे प्रॉम्प्ट करता. प्रॉम्प्टिंगाचेरूच नाटक केला आसलें शिवर हिणें. सगळे डायलॉग प्रॉम्प्टिंगेचेर. माझे नाव समीक्षा बगडी आणि घरातल्याच काम करता. पहिले वयताले कामाक वयताले, काम सोडले. आता काम सोडले. घरातले काम करपाक चड आवडटा? ना, भुरग्यांक लागून काम सोडले, ल्हान आसले न्हू. ओके. आणि आता काम करता घरातले. हॉबीज कितें? ना, काय ना. ओके. सो ही आशिल्ली आमची 5 स्पर्धक जी खेळटली. आमचो पयलो राउंड जो आसता आमचो फुगड्यांचो राउंड. प्रश्न सारके आयका, उत्तर जर येता जाल्यार तुमकां ताळी मारपाक जाय. पहिलो प्रश्न सारको आयका. एका आठवड्यान कितली वरां असतात? एका आठवड्यान कितली वरां असतात? केन्ना विचार केला? एका दिसान कितली वरां असता? 24. एका आठवड्यान कितली वरां असता चिंतला केन्ना? केन्ना मेजूकूच ना न्ही, चिंतूकूच ना केन्ना मेजपाक जाय कशी, दिसूकूच ना. ओके, तांकां येना. ऑडियन्सान कोणाक उत्तर येता जाल्यार येवं शकता हांगा. 168. उत्तर आसा 168. कॅल्क्युलेट केले मोबायलाचेर? ना, खबर आशिल्ले काय बेगीन बेगीन हे केले? सारके उत्तर मोठ्यान ताळयो जावंदी तांच्या खातीर. आमची पहिली फुगडी ऑडियन्सान फुटल्या आणि सुरेखाक मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन. लीप इयर सगळ्यांनी आयकला? लीप इयर म्हणजे कितें खबर आसा सगळ्यांक? फेब्रुवारीन कितले दीस आसता? फेब्रुवारीन कितले दीस आसता? 28. पण केन्ना केन्ना कितले आसता? 29. सो ह्या वर्सा लीप इयर आसा. सो पयलो लीप इयर, पयलीचो लीप इयर केन्ना आशिल्लो? खंयच्या वर्सा आशिल्लो? हात वर क्लॅप करा येताल्या. राव क्लॅप करा येताल्या. 2018. चुकले उत्तर? 2020. 20. कितले सारके गो? 2020 खंय? हय, मोठ्यान ताळयो जावंदी तेजे खातीर. शुभांगीर उत्तर सारके दिला आणि ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन. पिक्चरां सगळीं पळयता? हॅपी न्यू इयर हो एक पिक्चर आशिल्लो. त्या पिक्चरान हिरो कोण आशिल्लो खबर आसा सगळ्यांक? शाहरुख खान. शाहरुख खानचे त्या पिक्चरान नाव कितें आशिल्लें तें सांगपाक जाय, पण टाळी मारून सांगपाक जाय आन्सर. टाळी मारच्या पयलीं ना, प्रॉम्प्टिंग करपाचें ना. तुमकां खबर आसा? चार्ली. चार्ली. उत्तर सारकें आसा. मोठ्यान ताळयो जावंदी. परत एक फावटी फुगोटी आमची ऑडियन्सान फुटल्या आणि श्रुतीन उत्तर सारकें दिला. ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज. एक आता तुमच्या खातीर म्हण घेवन येता. म्हण सारकी आयका. हाफ म्हण हांव सांगतलें, हाफ तुमकां पुरी करपाक जाय. ओके, सारकी आयका. उष्णी वायना डॅश डॅश डॅश. फुडलें सांगा तुमी. कितले फावट वापरतात मागीर आमी? उष्णी वायना ती अशें म्हणटात आमी न्ही. उष्णी वायना घे तशें. म्हण ही अर्दी म्हण हांवें सांगली तुमकां. उष्णी वायना फुडें डॅश डॅश डॅश. कितें करता उष्णी वायना आमी?
उष्णी वायना कोणाक दिना. पण वेल ट्रायड. हांव सांगू आन्सर. हांव सांगू उष्णी वायना ती फेडपाकूच जाय. आमी खूब फावटी म्हणटात न्ही उष्णी वायना ती फेडपाकूच जाय आमकां. ओके आणि शेवटचो प्रश्न सारकें ऐका. हे तुमकां एक टंग ट्विस्टर आसा. हे तुमकां चडांत चड कोण म्हणटा पळय ताका प्रायज मेळटा. ओके. रोड रोलर ओवर रोड रोलर. हे चडांत चड म्हणटा पळय ताका प्रायज. रोड रोलर ओवर रोड रोलर. राव एकाच ट्राय करनाका एक एकटी. कोण ट्राय करता पयली. रोड रोवर रोड रोलर ओवर रोड रोलर. रोड रोलर ओवर रोड रोलर. रोड रोलर ओवर रोड रोलर. रोड रोलर ओवर रोल रोड रोड. रोड रोलर ओवर रोड रोलर. रोड रोलर ओवर रोड रोलर. रोड रोलर ओवर रोड रोलर. रोड रोलर ओवर रोड रोलर ओवर रोड रोलर. 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 पळय 6 टाइम्स म्हणला ताणे. रोड रोलर ओवर रोड रोलर. रोड रोलर ओवर रोड रोलर. रोड ओके सो आम्ही प्राइज तुकाच दिवया. मोठ्यान ताळ्यो जोनी. परत एक फावटी आमची फुगटी ऑडियन्सान फुटला आणि रियान उत्तर सारखे दिला. ताका मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज. फुगड्यांचो राउंड आमचो हांगाच सोंपता. खेळूया आमच्या आयच्या भागातलो फुडलो राउंड. पण ताचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येऊया. Panchamruta Deluxe Rice is now fortified. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी उकार. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके. खेळूया आमच्या आयच्या भागातलो फुडलो राउंड जो आसता कभी हा कभी ना. आणि हय आणि ना म्हणनासतना आज हांकां कितली स्पर्धक हांगा मेळटा पळोवया जी बऱ्यापैकी खेळटली. कभी हा कभी ना हो राउंड खेळपाक आमची 5 स्पर्धक तयार आसा आणि जी जिखतली तांकां मेळटले पंचामृता बासमती रायस. सो हो रायस म्हाका दिसता प्रत्येक जाण घरान वापरतात. पण जेन्ना प्राइज म्हणून मेळटा तेन्ना मातशें आनीक मजा येता न्ही. हय सो सारकी खेळात आणि हो प्राइज घेयात. ओके प्रमोदिनी तुजो टाइम सुरू जाता आतां. प्रमोदिनी कशें दिसता आज हांगा येवन. बरें दिसता. खेळपाक आवडटा. आवडटा. खेळा केन्ना खेळ अशें. खेळा. देवळांत खूब जाता कार्यक्रम हांगासर. हय जाता. ओके संजना तुजो टाइम सुरू जाता आतां. संजना कितें गो हांसो बी ना चड. आसता. सिरियस कशें मगो तूं. टेन्शन आयला. टेन्शन ना. खेळपाक आवडटा. टेन्शन ना म्हटलें. ओके प्रभावती तुजो टाइम सुरू जाता आतां. प्रभावती कितें करता तूं. कामाक वता. ओके नीता तुजो टाइम सुरू जाता आतां. नीता इतलो व्हडल्यान आवाज काडपाक येतलो मगो. येतलो. काडटा तूं व्हडल्यान आवाज. काढता. नाटकान काम करता न्ही तूं. ना घरात. ओके जीविता तुजो टाइम सुरू जाता आतां. जीविता ऑरेंज कलर आवडटा कितें गो. ओके आवडटा. आवडटा. खंयच्यान घेवन येयला साडी. मुंबयसून. मुंबय गेल्ले. हांव. महिमा तुजो टाइम सुरू जाता आतां. महिमा क्लासीस बी घेता कितें तूं हांगासर. घेताली. कसल्यो. टेलरिंग. तूं करता टेलरिंग. टेलरिंग करता. घरा शॉप आसा की भायर. घरा कडेन शिवता. तूं शिवता. कामाक दवरला कोणा. कामाक ना. ओके रेश्मा तुजो टाइम सुरू जाता आतां. रेश्मा तुका उलोवपाक खूब आवडटा न्ही. आवडटा. आणि ओदोळीतून भाग घेतिल्लो फुगटी. घेतलेलो. प्राइज मेळ्ळा तुका. प्राइज मेळटले आसले. चुकले. कशें चुकले. आन्सर सांगपाक जालें ना. वेल ट्रायड बट बरें ट्राय करताले ते. वैशाली तुजो टाइम सुरू जाता आतां. वैशाली कशें आसा तूं. बरें आसा. आणि न्यू इयरान कितें आतां. कितें केला प्लॅन बी कितें कसलो. केला. कसलो गो कविता भोंवो. ना. ओके प्रेरणा तुजो टाइम सुरू जाता आतां. प्रेरणा नांवां सगळीं तुवेंच बरयला न्ही आज. जान्हवीन बरयलें. तुवें बरोवंक ना. तुका बरोवपाक आसलें पण बरोवपाक दिल्लें मग हांवें.
हांवें जान्वीक सांगलें बरोवपाक. मराठी येना बरोवपाक? येता. मागीर कित्याक बरोवंक ना तर? इंग्लीश मिडियम? बायलांक वळखना हांगासरल्या चडशा? वळखता. मागीर सगळीं गांवचीच आमच्या. सगळीं हांगासरली? हा? हांगासरलीत. आनी तू खंयचे तर? हांव हांगासरलें. होच गांव तुमचो? होच गांव. आयलो? सावंतवाडी. सावंतवाडी साकून हांगा येयला? सावंतवाडीच्यान येयला. कितली वर्सां जाली गो? 15 वर्सां जाली. म्हाका दिसलें हालींच जालां म्हणून. हालींच सांगना मुगो? 15 वर्सां जाली. 15 वर्सां. भुरगीं इतली आसा? दोगां. दोगां? आनी तूच पळयता तेंकां? हांवूच पळयता. आनी तूं कामाक वचना? कामाक वचना. जालो टायम सगळो. ओके, सो आमकां हांगासर आमचे विनर मेळ्ळा ऑलरेडी. मोठ्यान ताळयो जावनी प्रेरणा खातीर. कभी हा कभी ना हे राउंडचे विनर येता प्रेरणा बगडी आनी तेका मेळटा पंचामृता बासमती रायस. आनी हो रायस दिवपाक आमचे मदीं आसा पंचामृता रायसचे मॅनेजर सिद्धू तांकां प्रायज दितले. आनी प्रेरणा तूं हो रायस वापरता, सो कितें सांगतले रायस बद्दल? म्हाका हे प्रायज मेळ्ळे. रायस म्हाका खूब बरें दिसलें आनी आमी हो पुलावाक घरान डेलीच यूज करता आनी हांव तुमकां सगळ्यांक सांगता की तुमी यूज करा आनी रायस बऱ्यापैकी आसा. नवे वर्स म्हणल्यार काय ना, सगळे कडेन उमेदीचो वातावरण आसता आनी ह्याच वातावरणान आमी खुबशे वेगवेगळे खेळ खेळटात म्हणा, थोडे डान्स करतात. तर हीच उमेद आमी कंटिन्यू करुया आज आनी खेळुया आमचो फुडलो राउंड जो आसता आमचो डान्स राउंड. डान्स राउंडचे पार्टिसिपंट तयार आसा आजचो बऱ्यांतलो बरो परफॉर्मन्स तुमच्या मुखार प्रेजेंट करपा खातीर. आनी जी विनर जातली तांकां मेळटले मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव ह्या शोरूम कडल्यान एक साडी. सो पळय आजची साडी कोणाक मेळटा आनी आज कोण आमकां सगळ्यांक चड एंटरटेन करता. ऑल द बेस्ट. डान्स राउंडचे स्पेशल प्राइजेस स्पॉन्सर केला गौरीश बगडी हांच्यानी आनी हांव रिक्वेस्ट करता की तांणी ते स्पेशल प्राइजेस आमच्या पार्टिसिपंटांक दिवचे. थँक्यू. आनी डान्स राउंडचे विनर येता उमा जोशी आनी ताका मेळटा मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव ह्या शोरूम कडल्यान एक साडी. कॉंग्रॅच्युलेशन. डान्स राउंडा उपरांत वेळ जाला आमच्या आयच्या भागातलो शेवटचो राउंड खेळपाचो जो आसता आमचो चक दे राउंड. आनी चक दे राउंडचे विनराक प्राइज मेळटलोच, पण तो प्राइज कितें आसतलो आनी गेम कितें आसतली ते सांगचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया पंचामृता बासमती रायस प्रेजेंट जरा हटके. मेहंदी हर शादी की एक ज़रूरी शुरुआत. मेहंदी हर शादी की एक रंगीन सौगात. मेहंदी हर शादी की एक दिली जज्बात. मेहंदी हर शादी की एक नायाब रात. मेहंदी हर शादी की एक जगमगाती बारात. मेहंदी साड़ीज़ हर शादी की एक शुभ शुरुआत. मेहंदी साड़ीज़ बेलगाम. Pride of Ponda Pen Aroma.
Panchamruta Deluxe Rice is now fortified. विसावा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटकेन. खेळुया आमच्या आयच्या भागांतलो शेवटचो रावंड जो आसता आमचो चक दे रावंड. आणि चक दे रावंडचे विनराक मेळटले पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान एक स्पेशल प्राइज. आजचो गेम सारको सोंपो पण ताच्या पयलीं पळोवया स्पर्धक कोण आसात ते. आयच्या भागांतल्या शेवटच्या रावंडाक म्हणजे चक दे रावंडाक आमी सुरवात करता. आमची पार्टिसिपंट तयार आसा आजचो खेळ खेळपाक आनी जी विनर जातली तांकां मेळटले पॅन एरोमा रेस्टॉरंट पुणेचे बऱ्यांतले बरे रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान एक स्पेशल प्राइज. ओके, सो आजची गेम आसा ती अशी, तुम्ही पळोवंक शकता की आमचे सगळे स्पर्धक हातीन आयणे घेवन तयार आसात. तांकां फॅन वारें घालपाचें ना, सो तांकां करपाक जाय इतलें की समोर आशिल्ले बॉल त्या फॅनान तेंच्यांनी घेवपाक जाय, म्हणजे त्या आयण्यान उखलपाक जाय आणि समोर आशिल्ल्या सर्कल्सांनी तेंच्यांनी प्लेस करपाक जाय. टायम आसतलो 1.5 मिनटाचो आणि ह्या टायमान चडांत चड बॉल्स त्या सर्कलान घालतात ती जातली हे रावंडची विनर. ओके, कळ्ळें गेम? बॉल बाहेर पडलो की बाहेर? बेगीन काढा, टाइम असा अजून. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ओके, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 10. पण चडशे बॉल हिजे हांगा गेल्या. टाय धरुया, टाय. हिजे मदी आणि हिजे मदी टाय. कित्याक सांग, हिजे बॉल तुजे हितून गेल्या, सो 9-9 आसात. वैशाली आणि राधिका मध्ये टाय जाल्लो आसा, सो तांच्या खातीर परत एक फावटी अराउंड 40 सेकंड्सचो टाइम आसतलो. मॅक्सिमम बॉल्स आणि विनर पळोवया कोण ते. स्टार्ट. राधिका बगडी जाता आमचे चक दे रावंडचे विनर आणि तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान एक स्पेशल प्राइज. अगरवाडा हांगासर श्री सातेरी देवळान घेतिल्लो आमचो आजचो भाग हांगाच सोंपता. चडांचो देव बरें करूं म्हणटा गौरीश बगडे हांकां, जांच्यांनी आमकां हांगासर आमंत्रीत केले, तशेंच तुमकां सगळ्यांक जांच्यांनी वेळान वेळ काडून आजच्या कार्यक्रमान उपस्थिती लायली. परत एक फावटी आमच्या सगळ्या पळोवप्यांक जरा हटकेच्या वतीन विश यू ऑल अ व्हेरी हॅपी न्यू इयर. तुमकां सगळ्यांक नव्या वर्साची खूप खूप परबी. फुडल्या भागात मेळुया तुमच्याच वाठारांत. तोपर्यंत पळयत रावात पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके. सो कितें आख्खें सांगपाक जाय, उश्णी वायना कोणे आन्सर दिवं फाटल्यान दिसूंक आसा आमकां विचारीत ना म्हणून. बेगीन बेगीन कितें सायलंट मोडाचेर सगळी कोण ट्राय करतना. कर मुगो, करा मुगो ट्राय.
तेने 6 फावटी म्हणला 7 फावटी म्हण. सिद्धू बासमती राईस अरे दिखाना आहे ना क्या प्राइस मागचा आवाज पाहिजे. माझा आवाज कसा येतो तिथला आवाज काढपाक जाय. चितून 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 ना. ओके आता फुडल्या राऊंडाक रेडी राहा. कसं राऊंड गो सांगला मग राऊंड तुमका कसले ते म्हणून विचारले फोणेचे बऱ्यातले बरे रेस्टॉरंट. तो स्ट्रेस दिवपाक न्हू रे. रावा पहिले हांव उठता. लागी लागी अरे हाती ना लागी बेगीन. आता उठा सगळी या सांगा. लास्ट राऊंडचे हाडणे पॅन रोमाचे. हय हय हे झालं. ताजीच दोरा सायडीक आनी तुमी सगळी सायडीक रावा. लास्ट हेची विनर. आता लास्ट वाइंड अप कर मरे. आणि विश यू ऑल अ व्हेरी व्हेरी हॅपी. खंय गो ए गौरीश सपोर्ट